नमस्कार. समेस्तांक नातालाची उर्बे भरीत परबी हांव गौरीश पर्व माणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. नाताला दिसा 4 जाणांनी घेतलो निमणो श्वास. गोंयभर जाल्ल्या 4 वेगवेगळ्या घडणुकांनी 4 जाणांक आयले मरण. कालांगूटच्या दर्यांत बुडली पर्यटकांक घेवन वचपी बोट. एका पर्यटकाक आयले मरण. दोगांची स्थिती हुस्को करपा सारकी. उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत केल्यात भरती. सावयवेऱ्या अनंत देवळाच्या तळयेंत बुडून एकल्याक आयले मरण. भुरग्यांक स्विमींग शिकोवपाक गेल्ले कडेन काळजाचो आताक आयिल्ल्याचो अदमास. पाटवळ सत्तरीत शिकारेक वचपाचो प्रकार. तरणाट्याच्या आयलो आंगलाट. 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक गुळी लागून मरण. वाळपय पुलिशेन 2 जाणांक केली अटक. फुडलो तपास चालू. अपघातांचे सत्र थांबता थांबना. पणसुले धारबांदोड्या ट्रेलराचो फिल्मी थरार. पार्क केल्ल्या 2 ट्रकांक धपको दीत घुसलो घरांत जाल्यार पारोड्या 2 दुचाकी मदीं अपघातात एकलो सोंपलो. गोंयांत पयशांचे हायस दाखोवन काजयेंतल्यान फुज्यो काडिल्ल्या सुलेमानाचो केरळांतल्या पुलिसांकूय लास दिवपाचो यत्न. मात केरळा पुलिसांनी मोठ्या शिताफीन सुलेमानाच्या हातीन घातल्यो बेड्यो. स्पेशल रिपोर्ट. आनी आतां खबरो विस्तारात. गोंयभर नातालांक सुरवात जाल्या. एकी कडेन नातालांची उमेद आसतना दुसरी कडेन नाताला दिसाच 4 वेगवेगळ्या घडणुकांनी 4 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें. ताका लागून गोंयांत एकी कडेन उमेद आनी आनंदाचें वातावरण आसा जाल्यार दुसरे कडेन 4 अपघाती मरणांक लागून दुख्खाचें वातावरण पळोवपाक मेळटा. मंगळारा मध्यान राती पाटवळ सत्तरी बंदुकीची गुळी लागून एकल्याक मरण आयलें जाल्यार कालांगुटे आनी सावयवेऱ्या 2 वेगवेगळ्या घडणुकांनी 2गांक मरण आयलें. तशेंच पाड्ड्या जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा. 25 डिसेंबर हो नातालांचो दीस आनी ह्या दिसा क्रिस्तांव भाव भयणां जी आसा ती व्हडा उमेदीन हो दीस आसा तो मनयतात. आनी त्याच प्रमाणे आमी जर आयच्या दिसा पळयली जाल्यार सगळे कडेन आमकां ढाम ढूम अशे आवाजूय आयकुपाक मेळटा. त्याच प्रमाणे फोक सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी व्हडा उमेदीन जे आसा ते नाताल हे आमचे क्रिस्तांव भाव भयणां मनयतात. तेच फाटभुंयेचेर आमी जर दुसरे वटेन पळयले जाल्यार आयच्या दिसा वेगवेगळ्या वाठारांत 4 अपघात जालेले आसा. आनी तातूंत फक्त अपघात जावन फक्त लोक इंजर्ड जावंक ना तर तांकां मरण सुद्दां आयिल्ल्याचें आमकां पळोवपाक मेळटा. जाल्यार हे जे आसा नाताल एके वटेन नाताल आमकां म्हणजे उमेद जी आसा ती पळोवपाक मेळटा आनी दुसरे वटेन आमकां दुख्ख सुद्दां लोकांक जाल्लेलें तें सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटा. जाल्यार हे जे 4 अपघात जे जाल्लेले आसा. पयलो अपघात जो म्हटल्यार वाळपय हांगासर शिकारे खातीर गेल्लेले कडेन एका तरणाट्याक गुळी लागून ताका मरण आयलें. दुसरे वटेन जर आमी पळयलें जाल्यार कलांगूट हांगासर एक बोट जी आसा ती बुडून तातूंत एका एकट्याक मरण आयलें. मागीर सावयवेरें हांगासर एकटो बुडून ताका सुद्दां मरण आयलें. आनी चवथो जो अपघात आसा तो पारोडा हांगासर दुचाकी मदीं अपघात जावन तातूंत सुद्दां एकटो सोंपलेल्याची जी म्हायती आसा ती आमकां मेळटा. जाल्यार एके वटेन नातालांची परब जी आसा तातूंत लोक सारके उमेदीन आपली हे नातालां जी आसा ती मनयतात. जाल्यार दुसरे वटेन आमी पळयलें जाल्यार दुख्खाची गजल आमकां आयकुपाक मेळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईद हांव वर्षा आश्वेकर. नाताला दिसाच गोंयांत एक दुर्दैवी घडणूक घडली. नाताल आनी नवें वर्स मनोवपा खातीर गोंयांत आयिल्ल्या 12 पर्यटकांची बोट कालांगूटच्या दर्यांत बुडली. हातूंत एका पर्यटकाक बुडून मरण आयलें जाल्यार बाकीच्यांक वाटोवपाक जीवरक्षकांक यश आयलें. 2 जाणांची स्थिती हुस्को करपा सारकी आसा. सगळ्यांक उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. गोंयांत नाताल आनी नव्या वर्साची धामधूम सुरू आसतनाच बुधवारा नाताला दिसाच काळीज पिळवटान उडोवपी घडणूक घडली. नाताल आनी नवें वर्स मनोवपा खातीर रत्नागिरी खेडच्यान 10 पर्यटक गोंया आयिल्ले. मोठ्या उमेदीन गोंया आयिल्ल्या 10 जाणां मदल्या एका पर्यटकाचो हो निमणो नाताल थारलो. ताचे जाले अशें बुधवारा कळंगुटे 10 प्रवाशांक घेवन एक बोट उदकांत गेल्ली. पूण बोटीचें इंजीन मदींच बंद पडिल्ल्यान बोट उदकांत आडखून पडली. इतल्यान आयिल्ल्या नेटाच्या ल्हाराक लागून बोट उदकांत आडवी जाली. 10 पर्यटक तशेंच 2 क्रू मेंबरूय उदकांत बुडले. बोट बुडली ती पळोवन कळंगूटच्या दर्यादेगेवेल्या बोटकारांनी तशेंच जीव रक्षकांनी धांव मारून सगळ्यांक उदकांतल्यान भायर काडले.
पूण तातूंतल्या एका पर्यटकाची स्थिती सामकीच हुस्को करपा सारकी आशिल्ली. उदकांतल्यान भायर हाडले उपरांत ताका वाटावपा खातीर जायते यत्न केले, पूण त्या यत्नांक यश आयलें ना. त्या पर्यटकाक मरण आयलें. तशेंच 2 भुरग्यांची स्थिती सामकीच हुस्को करपा सारकी आसा. तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्यात. आमकां एक आतां अरावंड 12:30 सुमार एक इन्सिडेंट जालो म्हणून आमकां कंट्रोलाच्यान फोन आयलो की एक बोट हांगासर पॅसेंजर घेवन येता वयताले ट्युरिस्टांक ती बुडल्या म्हणून. सो ते हितून आमी इन्फॉर्मेशन मेळटून आमी हांगा व्हेरिफिकेशन येयला. आतांच पावला आमी. सो ते पळयता. एक आमकां हांगासर न्यूज मेळ्ळा की एक बोट आसा जे समथींग अरावंड 12 पॅसेंजर घेवन वताली आनीक ट्युरिस्ट आशिल्ले. ती बोट पलटी जाली आनी तितून ते ट्युरिस्ट आशिल्ले ते उदकान पडले आनीक तांकां सगळ्यांक काडून सद्या ते PHCन व्हेला. सो आतां आमी पळयता तांकां कितें जालें तें. बोट सद्या उदकान आसता. सो आमी आतां व्हेरिफिकेशन चालू आहा. इन्वेस्टिगेशन पळयता आमी कितें चल्लां. कंडिशन आतां आमी PHCन वता आनी मागीर पळय सांगता तुमकां ते हांव आतां वचूना. सो थंय वचून आमी तांचे उलोवन तांकां आमकां कळटलें कितें आसा. आम्ही सगळे क्यू सिस्टमात चलयता न्हू. वन टायम सगळ्यो बोटी चालू आसा म्हणल्यार टर्न बाय टर्न. आतां म्हाजो टर्न येयलो मागीर तेजो टर्न आसता, तेजो टर्न आसता मागीर तिसरो टर्न आसता. क्यू सिस्टमान ऑपरेट करता. तो सुमार सर 10:30-11 सुमार जालो सर. आनी बोटीन 10+2 एकलो हेल्पर आहलो आमचो आनी एकलो ड्रायव्हर आहलो चलयता पळय तो. बोट वयता आसतना ती मातयेक इंजीन फाल्लें आनी बोट टर्न जाली. टर्न जायना फुडें तेन्ना तेजेर वोसाड बसली आनी ती बोट टर्न जाली ती धरून. आनी तेन्नाच मागीर सगलो आमचो क्रू धांवलो. मागीर आमी सगळे धांवले. तिका म्हणसर पत्तीता म्हणसर मातशें कोण थोडे लोक उदक पियेले. तांकां आमी मागीर हांगासर व्हेले आमचे मेडिकलान आनी तांकां मागीर फुडें GMCन शिफ्ट केले. तितून मातसो एकलो क्रिटिकल आहलो. 12 जाण आसले. मातसो क्रिटिकल गो आहलो. हे करिना आहलो. भुरगो ते फॅमिली वांगडा आहलो. ते फॅमिली म्हणून लागले आमच्या भुरग्याक आमच्या वांगडा व्हरोंकूच जाय. आमी एक्चुअली भुरग्यांक घेयना. तो म्हणून लागलो आमी भुरग्याक व्हरता आमच्या वांगडा. अच्छा. हय ताका लागून तो घेवन गेलो कस्टमर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सावयवेऱ्या अनंत देवळाच्या तळयेत बुडून एकल्याक मरण आयलें. तुळशीदास पालकर अशें मरण आयिल्ल्याचें नांव आसा. पालकर हो भुरग्यांक स्विमींग शिकोवपाक गेल्लो खंय. भुरग्यांक स्विमींग शिकयतना ताका घडये काळजाचो आताक आयलो आसून ताका मरण आयिल्ल्याचो अदमास आसा. सावयवेऱ्या अनंत देवळाच्या तळयेन आयज एक दुर्दैवी घटना घडली. ती म्हणजे तुळशीदास पालकर हो 42 वर्सांचो मनीस. ताका थंय बुडोवन तेंची आयज थंय मृत्यू जाली. आनीक तेणी जेन्ना उदकान उडी घेतलेली तेन्ना ताका हार्ट एटॅक आनीक फीट येयलो असो अदमास आसा. आनीक तेजे कारणाक लागून ताका थंय बुडोवन मृत्यू जाली असोय अदमास आसा. आनीक हो जो तुळशीदास पालकर आशिल्लो तो एक बरो स्विमर अशें जाणकार थंयचे लोक म्हणटात. आनीक तो थंय भुरग्यांक स्विमींग करपाक शिकयतालो. आनीक तेजे वांगडा आयज कशें कितें घडलें तेजेर पोंडा पुलिसांचो तपास फुडें चालू आसा. आनीक ही जी बातमी आसा ही बातमी इन डिटेल आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. पाटवळ 70त 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक शिकारेक गेल्ले कडेन बंदुकीची गुळी लागून ताका मरण आयलें. समद खान अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव. ह्या प्रकरणांत वाळपय पुलिसांनी 2 जाणांक ताब्यांत घेतिल्ले आसा. तशेंच शिकारे खातीर व्हेल्ले आर्मूय जप्त केला. मरण आयिल्ल्या तरणाट्याची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर GMCत धाडून दिल्या. पाटवळ 70त शिकारेक वचप एकल्या तरणाट्याच्या आंगलटायले. समद खान ह्या 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आर्माची गुळी लागून मरण आयले. या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी 2 जाणांक ताब्यात घेऊन शिकारे खातीर व्हेल्ले आर्म जप्त केला. मरण आयिल्ल्या तरणाट्याची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर GMCत धाडून दिल्या. पोस्टमॉर्टमा उपरांत नेमके कारण स्पष्ट जातले अशी माहिती पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिली. मजगती फॉरेन्सिक पंगड आर्माच्या तपासा खातीर पुलीस स्टेशनात दाखल जाल्ली आसा. इसके अंदर हमें एक सुबह हॉस्पिटल के माध्यम से सूचना मिली थी दैट वन पर्सन हैज़ बीन इज रिसीव्ड दैट फॉर मेडिकल अटेंशन विद गनशॉट वुंड. तो उसके बाद वी हैड स्टाफ फ्रॉम वालपय पुलिस स्टेशन हैड गॉन टू द हॉस्पिटल. उसके बाद दे हैड गॉन टू द सीन और उसके बाद जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए वी आर टेकिंग नेसेसरी लीगल एक्शन. अभी हमारे पास 2 लोग जो और उसमें इन्वॉल्व थे वो हमारी कस्टडी में है. अभी वी आर इंटेरोगेटिंग देम और उसमें हम लीगल एक्शन ले रहे हैं. अभी तो लीगल एक्शन विल बी टेकन. वी विल बी रजिस्टरिंग अ केस एंड फॉर बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे.
अभी सर 2 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया, उन्होंने कुछ कन्फेस नहीं किया। बेसिकली वो तीनों लोग साथ में जो उन्होंने अभी बताया, उनका ये कहना है कि ये तीनों लोग एक साथ शिकार करने के लिए गए थे कल रात को करीब 10:30 बजे, और शिकार करने के लिए जंगल के अंदर गए थे, और उसके दौरान इनका कहना है कि यहाँ पर उसका ये वहाँ पे एक उसको इंजरी आया गन शॉट का। किस सर्कमस्टांसेस में आया, कैसे आया, वो सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन उन सबको स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू रजिस्टर अ केस, पोस्टमार्टम किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। जो गन है वो रिकवर किया। हाँ, गन जिसके अंदर अभी 2 वेपन हमने रिकवर कर लिया है, और उसका भी हम फॉरेंसिक्स एग्जामिनेशन होगा ये देखने के लिए कि जो गन शॉट हुआ है वो उसी बंदूक से निकला है, यानी ये सब चीज़ों पे भी काम किया जाए। पाटवळ सत्तरी हांगासर रानटी जनावरांची शिकार करपाक गेल्ल्या एका भुरग्याक बंदुकीची गुळी लागून मरण आयिल्लें आसा, आनी ह्या प्रकरणी वाळपी पोलिसांनी दोगांचेर गुन्हा नोंद करत तांकां अटक केल्ली आसा। तशेंच ते बंदुका तशें इतर साहित्य आसा हे जप्त केल्ले आसा। ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की पाटवळ सत्तरी हांगासर रातचे 2:10 वाळपेतले कांय जाण शिकारी खातीर गेल्ले आनी शिकार करपाक गेल्ले आसतनाच एका भुरग्याचेर बंदुकीची गुळी लागून ताका मरण आयलें। पोलिसांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार अशें कळटा की जेन्ना बंदुकीची गुळी लागली तेन्ना टायम रातचे 2:10 जाल्ली, आनी त्याच्या मागीर तेंच्यांनी बंदुकीची गुळी लागल्या नंतर सकाळी 3:45 दरम्यान तेंच्यांनी वाळपे हॉस्पिटलान हाडले, आनी वाळपे हॉस्पिटलान जेन्ना डॉक्टरांनी चेक केले तेन्ना ताका समद खान हेका मृत्यू घोशीत केल्ले आसा। जो भुरगो आसा समद खान ह्यो वाळपे नाणूस हांगासर रावपी, तेजे वय आसा हे 22 वर्साचे। ह्या प्रकरणाची जेन्ना वाळपे पोलिसांक म्हायती कळ्ळी तेन्ना वाळपे पोलिसांनी तातडीन वचून दोगांकय ताब्यात घेतले, तशेंच घटनास्थळी वचून सुद्दां पाहणी केल्ली आसा। तशेंच जी गाडी तेंच्यांनी वापरली आसा ही सुद्दां पोलिसांनी ताब्यात घेतलेली आसा। ह्या प्रकरणी बाबू उमर सांगार आनी गाऊस नूर अहमद पटेल ह्या दोगांय रावपी चिंचमळ माव सत्तरी हांगासर हांकां सुद्दां ताब्यात घेतलेले आसा। तशेंच ह्या प्रकरणी सकाळच्यान खुबशी घडामोडी जाली, तेतून उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षक उप अधीक्षक जिवबा दळवी हांच्यांनी सुद्दां पोलीस स्टेशनाचेर येवन ह्या प्रकरणाची सखोल म्हायती घेतली। तशेंच फुडलो तपास करपाक सुद्दां तेंच्यांनी आदेश दिल्लो आसा। अजुनी जी बंदुकीची गुळी लागल्या ही कशी लागला हाजी अजुनी उलगडो जाल्लो ना, कित्याक तर जी गुळी लागलेली आसा ही छातीच्या आरपार जाल्लेली आसा, तेका लागून ह्यो अपघात की घातपात हेजी अजुनी म्हायती मेळपाची आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर हांच्या मार्गदर्शना खाली सुरू आसा। दरम्यान जो समद खान ह्यो भुरगो आसा ह्यो पेशान इंजिनियर आसा, आनी 2 म्हयन्या पयलींच तेजो रिजल्ट आयिल्लो आनी तो बऱ्या मार्कान पास आउट जाल्लो। हो हुशार भुरगो आनी मित्रा बरोबर तो काल शिकारेक गेल्लो आसलेलो, ताका लागून वाळपे भागांत खळबळ केली वयता। दरम्यान ह्या प्रकरणाचो तपास अजुनी सुरू असल्या कारणान फुडलो अजुनी म्हायती आसा ही मेळपाची आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। अपघातांचें सत्र थांबता थांबना बुधवारा पणसुले धारबांदोड्या ट्रेलराचो फिल्मी थरार पळोवपाक मेळ्ळो। पार्क केल्ल्या 2 ट्रकांक धपको दित ट्रेलर निट्ट वचून घरांत घुसलो, जाल्यार पारोड्या 2 दुचाकी मदीं अपघातांत एकलो सोंपलो। अपघातांचे सत्र थांबता थांबना बुधवारा पारोडा हांगा पर्वता लागसार स्कूटर आनी मोटरसायकली मदीं भयंकर अपघात घडलो। ह्या अपघातांत मोटरसायकल चलोवपी 41 वर्साचो रोशन मुजावर रावपी शिरवय केपें हाका मरण आयले। चड म्हायती प्रमाण मरण पाविल्लो रोशन मुजावर हो दुसरे गाडयेक ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतालो, जाल्यार पणसुले धारबांदोड्या ट्रेलराचो फिल्मी थरार पळोवपाक मेळ्ळो। पार्क केल्ल्या 2 ट्रकांक धपको दित ट्रेलर निट्ट वचून घरांत घुसलो। नशीब बरें म्हूण कोणाक कांय जावंक ना। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ट्रेलर चालक खंय बरोच सोऱ्याच्या नशेंत आशिल्लो। म्हजें नांव सुरेश गरड, हांव बायपास म्हणजे पणसुल्यार हांगा आसा। आतांच तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एक हेवी एक्सिडेंट जाल्लो आसा। हेवी एक्सिडेंट म्हणून एक बेल्लारी साकून एक युपीचो ड्रायव्हर रवींद्र म्हणून तो एक व्हडले हेची लोखणाचे बार घेवन टेलर येतालो। टेलरान म्हाका दिसता तेजो म्हाका जमलो काय कितें म्हणून कांय कळना, पूण तेजो ताबो सुटून तो म्हणटा स्टेरींग लॉक जाल्लें म्हणटा। स्टेरींग लॉक सायडीन एक 10 टायराच्यो थंय सदांच गाडी पार्किंग आसता, तेका पार्किंग केल्ले ते 10 टायरां तांकां डॅश करून वांगडा घरांत घुसलेलो। तरी बरें तो कॅबिनान सामको प्रेस जालो, तरी स्थायिकाचे ते गॅरेजी बी आसा ते सगळ्यांनी आपले पारई आनी कितें टूल्स घेवन ताका भितरल्यान भायर काडलेलो आसा। खरेंच त्या गॅरेजीवाल्याचे खंयचे ते बरें काम
काम केल्लें आसा जे भितर तो ड्रायव्हर रवींद्र म्हणून एक युपीचो ड्रायव्हर आशिल्लो पळय ताका भायर काडलेलो आसा आनी खरी ती तोखणाची सगळ्यांनी थंयचे एकवटीन रावन ताका भायर काडून ताका साल्वार केल्लो आसा आनी हे नॅशनल हायवे ज्यो सायडीन पळय ज्यो हेवी गाडी पार्क करून दवरलेल्यो आसा पार्क करून दवरता आनी ताका लागून हे ताका पार्क करून दवरता ताका लागून लोकांक हेका गाडयांक सुद्दां ऑब्स्ट्रक्शन येता तरी बरें ही गाडी पार्क जावन थंय जर कोणी हे आशिल्ले कोणी उबे आशिल्ले जाल्यार तांकां डॅश करून स्मॅश केलो तरी थंय एक डेली फ्रुटवालो बसतलो तो आयज बसना तरी देव बलवत्तर म्हणून तो आयज नाशिल्ल्या कारणान थंयसर तो साल्वार जालो हांव गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता ज्यो पळय हेवी गाडयो सायडीचे गॅरेजी सायडीचे पार्क करता नॅशनल जेन्ना कोणाकडे ताबो सुटून वयता तेन्ना ते सायडीक मारता सायडीक वचपाक कांय लुगार नासता तेणी सायडीक जी ताबो सुटलेलो आसा तो म्हणटा स्टेरींग लॉक जाल्लो आसा म्हणून घरान घुसलेलो आसा तरी देव बलवत्तर म्हणून कोणाक हानी जाल्ली ना ताका लागून ते हांव पुलीस कंट्रोल पुलिसा कडेन मागता की जे कडेन हायवे गाडी सायडीच्यान पार्क केल्ल्यो आसा त्यो सायडीच्यान काडच्यो अशें हांव गोवोरमेंटा कडेन सगळे कडेन रिक्वेस्ट करता. पद्दतशीर सांपळो रचून केरळ पुलिसांनी खापो गुन्यांवकार सुलेमान खानाक धरलो खरो मात ताचे वांगडा सुलेमानान चिकाणेरपणां करपाचो यत्न केल्लो. गोंयांत पुलिसांक पयशांचे हाय्यास दाखोवन फुज्ज्यो काडिल्ले सुलेमान खाना मेरेन केरळ पुलीस पावले कशे? सुलेमानाक धरले उपरांत ताणें केरळ पुलिसां वांगडा कितें करपाचो यत्न केलो? सुलेमाना कडल्यान पुलिसांनी खंयच्यो गजाली जप्त केल्या पळयात स्पेशल रिपोर्ट. डिसेंबराक सुलेमान खान केरळांतले कोचीत दाखल जालो. हे कळटनाच गोंय पुलिसांनी केरळ पुलिसांकडेन मजत मागली. कोचीचे शार पुलीस आयुक्तांक गोंय पुलीस महासंचालकांचे कार्यालयांतल्यान हाची म्हायती दिल्ली. हे सगळे प्रक्रिये उपरांत केरळ पुलिसांनी सिद्दीकीचो सोद सुरू केलो. कलमशेरी म्हणटात ते जाग्यार तो एका व्हिलांत दडून राविल्ल्याची 20 तारखेक पुलिसांक टीप मेळ्ळी. हे मोहिमेची जबाबदारी सहाय्यक पुलीस आयुक्त PV बेबी हांचे कडेन दिली. पयलीं केरळ पुलिसांक सिद्दीकी हो खापो गुन्यांवकाराची म्हायती दिवंक नाशिल्ली, फक्त ताचेर नदर दवरपाचो आदेश दिल्लो. पुलिसांच्या हालचालीची म्हायती मेळटनाच सिद्दीकी आपली घरकान्न आनी भुरग्यांसयत पळपाचे यत्नात आशिल्लो. तो पळपाचे तयारेत आसतनाच ताका केरळ पुलिसांनी धरलो. तो मेरेन गोंय पुलिसां वांगडा सादिल्ले संवादात सिद्दीकीच्या गुन्यांवांची पुराय कल्पना केरळ पुलिसांक मेळिल्ली. धक्कोदायक गजाल म्हळ्यार केरळ पुलिसांनी धरले उपरांत सिद्दीकीन तांकांय पयशे ऑफर केले. मात केरळा पुलिसांनी तो न्हयकारलो आनी वेल्यान सादुरकाय म्हणून सिद्दीकीक धरून ताचो ताबो SITचे खासा पथका कडेन दिलो. सिद्दीकी सयत त्याच्या घरकान्नीकूय जमीन बळकावपाच्या प्रकरणात केरळ पुलिसांनी अटक केली. आयतारा कोचीत SIT कडेन दोगांयकूय सुपूर्द केली आनी थंयच्यान उपरांत तांकां गोंयांत हाडली. सिद्दीकी आनी त्याची बायल दोगांक गोंयांत हाडले उपरांत गोंयचो DGP, SP क्रायम ब्रांच आनी हेर वरिश्ठ पुलिसांनी घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तांणी अदीक म्हायती दिली ती अशी. गोंय पुलिसांच्या म्हायतीचेर केरळा पुलिसांनी सुलेमान खान आनी ताचे बायलेक केली अटक. सुलेमाना आड पुराय देशात वट्ट 13 केसी हो आंकडो आनीकूय आसपाची शक्यताय. गोंयांत 3 वेगवेगळे लँड ग्रॅब्स केसींनी सुलेमान वॉन्टेड. सुलेमानान IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक बेंगलोराक पयशे दिवपाचे उतर दिल्ले. गोंयच्या सगळ्या पुलीस फाट्यांनी मेळून सुलेमानाक धरपाक मजत केली. सुलेमान सिद्दीकीची घरकान्न म्हापसा लँड ग्रॅब केसीत वॉन्टेड. सुलेमानाच्या कारवारच्या घरांतल्यान 12 जाल्यार अटक केल्ले केरळांतल्यान 12 मोबायल जप्त. सुलेमाना कडल्यान 3 4 व्हिलर जाल्यार 3 2 व्हिलर जप्त. 9 दिसांनी सुलेमानान 8 विंगड सुवाती बदल्ल्यो. सुलेमानान आपले पयले व्हायरल व्हिडिओ CCTV विशीं केल्ले दाव्याक कांयच तथ्य ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कुडचडेच्या एका शाकाहारी रेस्टॉरंटांतल्या खाणांत किडो मेळपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. बुधवारा रेस्टॉरंटांत च्याव घेवपाक गेल्ले कडेन विरेश गांवकार ह्या कस्टमरा वांगडा हो सगळो प्रकार घडलो. देखून किडो सापडिल्ल्या खाणाचे सॅम्पल कस्टमरान FDA कडेन धाडून दिले. आयज आमी कुडचड्यार बाजारांत प्रिती हॉटेलांत च्या पिवपाक म्हणून भितर सरलेले. थंय आमी च्या पिता आसतना प्रत्येक आमकां आमी पुरी घेतली. पुरेन भितर आमी ताजे पयलीं घेतली पुरेन भितर आमकां बारीकशे पयल्यान कीड सापडली. हांगा आमी उडपी हॉटेल म्हणून भरपूर जाण जेवणाक जाल्यार कितें च्या पिवपाक रेस्टॉरंट पिवपाक म्हणून भितर सरतात. हांगा पयल्यार ते सगळे एका अनहायजेनीक फूड सप्लाय करतात, अनहायजेनीक खावयतात. मुखार फूड एंड ड्रग्सान कितें हेचेर कारवाई करची ना तेंची येवन हॉटेलां सगळीं चॅक करची अशें. आतां तुमी आसा पळय तुमकां पुरी एक पुरी मेळ्ळ्या काय आनी आशिल्लो? ना एकूच पुरेन मेळ्ळा म्हाका. काय म्हणून येयला पळय आनी जवळ जवळ 4 प्लेटी खाल्यो. जशें आमी ते पयल्यान खाल्ले कितें OT कितें म्हणटा आमी प्युअर वेज निवळ मेळटा. मागीर आमकां सायडीन आमकां मेळ्ळो तुमी मुखार पुरी स्टॉप करात. आमच्यो 2 पुरी उरलेल्यो त्यो आमी सगळ्यो स्टॉप केल्यो आनी म्हाज्या ल्हान ल्हान भुरग्यांनी खाल्यो. आतां कोणाक खबर कितलेशे किडी खाली आसतल्यो.
आतां आमची सगळी येयली, सगळी आमची फॅमिली येयली, ती विकली आतां. क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब आशिल्ल्या नातालांक उमेदीन सुरवात जाल्या. नाताला निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत उमेदीचे ल्हार फाकला. तशेंच नाताला निमतान येशू जल्माचेर आदारीत चर्ची सयत घराघरांनी आकर्शक गोठ्यांची सजावटी केल्ली पळोवपाक मेळटा. मंगळारा उसरा राती राज्यांतल्या चर्चींनी मीस आनी हेर कार्यावळी जाल्यो. ह्या वेळार शेकड्यांनी क्रिस्तांव भाव भयणां उमेदीन वांटेकार जाल्लीं. तशेंच मध्यान राती 12 वरांचेर घंटानाद करून येशू जल्म सुवाळो मनयलो. पळयात नातलांची कांय खिणचित्रां. दोगांच्यान जेजूच्या जल्माची परब आमी समरपता. परत संतोश जेजू आमकां घेवन आयला. तो तुमकां सगल्यांक जेजूच्या जल्माची बरी परब, खुशाल बरी परब हांव दिता. आनी परब आमी समरपता तेन्ना जेजू कुटुंबान जल्मलो आनी गरज आसा आमी आमच्या कुटुंबान जेजूचो संतोष, खुशालकाय, बरेपण वांटूंक. सनबर्न म्युझिक फेस्टिवलांत वाजोवपी संगीताच्या आवाजाच्या मर्यादेचेर लक्ष दवरपा खातीर 4 पथकां सनबर्न सुवातेर तैनात आसतले. ह्या महोत्सवात म्युझिकाची मर्यादा वाडली जाल्यार ताची कल्पना पुलीस आनी जिल्लो अधिकाऱ्याक दिवपाची जबाबदारी ह्या पथकाचेर आसा. तशेंच सनबर्न सुवातेचेर हेर गैरप्रकार जावचे न्हय हाचेरूय ह्या पथकांचें लक्ष आसतलें. सनबर्नान आमचे कडेन एप्लिकेशन केलां परमिशना खातीर. ताजे खातीर आमी फाटल्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे आमी आमची टीम केल्ली आसात. चार टीम आसात, मे बी 5 सुद्दां जावं शकतात. तातूंत भितर जॉयंट टीम, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, कलेक्टराचे ऑफिसर्स आनी पुलीस, तिनाच्या मेळून ताची टीम आसतली. आमचे कडेन नॉयज मॉनिटरींग इक्विपमेंट आसतले, मशिनां, आनी ताजेर नॉयज लेवल रिकॉर्ड जातलो. आनी तो रिकॉर्ड जाल्लो तो डायरेक्टली ऑनलायन लोकांक दिसतलो भायर कितें नॉयज आसा तो. एट द सेम टायम तो पुलीस स्टेशनाच्या ऑफिसांक येतलो
आणि जेन्ना ताजो नॉयज लेवल एक्सीड जातलो तेन्ना आमी बरोवन सांगताले पुलिसांक आनी कलेक्टराक एक्शन घे म्हणून. आमचें काम टेक्निकली नॉयज मॉनिटर करप आणि कलेक्टराक कळप ते लिमिटा आसा काय लिमिटा भायर आसा ते. ओके, समज सर लिमिटा भायर जालें ताचेर डायरेक्ट कारवाई जातली. हय, तीच कारवाई घेवपाचें काम आमी सांगताले. लिमिटा भायर गेला कारवाई घेवपाचें काम हे पुलीस आनी डेप्युटी कलेक्टराचें आसता. ओके ओके, आमी ते इन्स्ट्रक्शन ताका दितले अशें काम बरोवन दितले तांकां. केंद्र सरकाराच्या नमामी गंगे या उपक्रमाखाला गोयच्या मांडवी आणि जुवारी या 2 न्हंयांची निवड झालेली असा. केंद्राच्या ह्या उपक्रमाखाला गोयच्या मांडवी आणि जुवारी न्हंयच्या नितळसाणे खातीर वट्ट 95 कोटी मंजूर झाल्यात. या दोनूय न्हंयांच्या नितळसाणे खातीर 28 कोटी रुपया खर्च केल्यात. जलशक्ती मंत्र्यान राज्यसभेत दिल्ले माहितीत हाचो उल्लेख आसा. देशात जावपी न्हंयांचे प्रदूषण उणें करपा खातीर केंद्र सरकारान नमामी गंगे हो उपक्रम सुरू केला. या उपक्रमा अंतर्गत 2019-20 ते 2024-25 ह्या अर्थीक वर्सात 10,775 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. तातूंत न्हंय संवर्धना खातीर 1244 कोटी मंजूर केल्यात. या उपक्रमा खाला गोयच्या मांडवी आणि जुवारी ह्या 2 न्हंयांची निवड केल्यात. तशेंच तांच्या नितळसाणे खातीर वट्ट 95 कोटी मंजूर केल्यात. मात जलशक्ती मंत्रालयान राज्यसभेत दिल्ले माहिती प्रमाण आता मेरेन हातूंतले फकत 28 कोटी खर्च केल्यात. नमामी गंगे उपक्रमाचे उद्देश देशातल्या न्हंयांचे प्रदूषण थांबवप. 2019-20 ते 2024-25 या अर्थीक वर्सा खातीर 10,775 कोटी मंजूर. न्हंय संवर्धना खातीर 1244 कोटी मंजूर. गोयच्या न्हंयांचेर मोडले 28 कोटी. नमामी गंगे उपक्रमात गोयच्या मांडवी आणि जुवारी न्हंयांची निवड. या उपक्रमा खाला गोंया खातीर 95 कोटी मंजूर. मांडवी आणि जुवारीच्या नितळसाणे खातीर मोडले 28 कोटी. मांडवी आणि जुवारी न्हंयांच्या देगेर 12.50 MLD क्षमतेचे सिवरेज प्रक्रिया प्रकल्प. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवाला प्रमाण मांडवी न्हंयचो आमोणे वाठार, जुवारी न्हंयचो पंचवाडी ते मडकय वाठार प्रदूषित. केंद्र आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे न्हंयांच्या उदकाच्या दर्जाचेर लक्ष. नमामी गंगा हो जो उपक्रम आसा तो केंद्र सरकारान ज्यो देशभर ज्यो नदी आसात त्यो नदीक नितळ दवरपाक आनी तशेंच तेजे सायडीक जे गरज पडटा जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक लागून हो जो प्रोजेक्ट आसा तो केंद्र सरकारान केल्लो आसा. आनी आर्थीक वर्स 2019-20 ते 2024-25 ह्या दरम्यान केंद्र सरकारान 10,775 कोटी सुमार हितून मंजुरी दिल्ली आसा. आनीक 1244 कोटी सुमार जो फंड आसा तो फंड फक्त मेंटेनन्सा खातीर म्हणजे एडिशनल जो मेंटेनन्स आसा त्या मेंटेनन्सा खातीर केंद्र सरकारान सायडीक काडून दवरलेलो आसा. आनी तितून भितर गोंयान ज्यो मेन अश्यो नदी येतात, ज्यो मेन गोंयची प्रमुख 2 नदी आसात जुवारी आनी मांडवी, ह्यो ज्यो 2 नदी आसात त्यो तितून भितर आसात. आनी तेका लागून केंद्र सरकारान गोंयाक दिल्लो आसा 95 कोटी हो टोटल फंड दिल्लो आसा. आनीक तितूंतलो फक्त यूज जालो तो 28.93 कोटी इतलोच फंड सद्याक तितून यूज जाल्लो आसा. आनी मांडवी आनी जुवारी ह्यो ज्यो 2 प्रमुख नदी आसा तितून 12.50 MLDचे जे क्षमतेचे सिवरेज ट्रिटमेंट जो आसा तो जाल्लो आसा. आनीक त्याच बरोबर केंद्र प्रदूषण जो बोर्ड आसा तेणी सांगलेलें आसा की मांडवी नदी जी आसा तितून भितर आमोण्या जो परिसर, मांडवी नदीचो आमोण्या परिसर हो सगळ्यांत चड प्रदूषित जाल्लो आसा. आनीक जुवारी नदीचो जो परिसर आसा तो म्हणजे पंचवाडी ते मडकय हे जे मदीं गांव आसात म्हणजे पंचवाडी, शिरोड्या, बोरये मागीर मडकय हे जे सगळे गांव आसात जुवारी नदीचे ते सगळ्यांत चड प्रदूषित जुवारी नदीन जाल्ले आसात. ही सगळी जी माहिती आसा जो जलशक्ती राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी हेणे राज्यसभेन दिल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. As we come together to celebrate the joyous festival of Christmas, let us embrace the true spirit of love, peace, unity, and brotherhood that defines our beautiful state. Christmas is not just a festival, it's a celebration